नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। वास्को ल्हान चलयेचेर बलात्काराचे केशीन मुखेल दुबाविताचो फोटो जाहीर। सीबीआयची 2 जाणांचेर नजर, एकलो कर्नाटकातलो, नाव मॉन्टीच, माहिती दितल्याक लाखाचे इनाम। फिफा वर्ल्ड कपान उरुग्वेन मारले इंग्लंडाक। आता इटलीचे मॅचीचेर इंग्लंडाचो फुडार। आयव्हरी कोस्टाक मारून कोलंबिया पावले प्री क्वार्टर फायनलीत। धर्मीक तेढ निर्माण करपी भाषणां करपी प्रमोद मुथालिकाक गोंयान घेवचो न्हय। समाजातल्या सगळ्या थरांतल्यान मागणी, गोंयान येवंक ताचेर बंदी घालची। कळंगुटे खोबरावाड्यार पंचायत आनी आमदारां मदल्या केस्तावांनी रस्तो अडकलो, लोकांचे हाल। रोबोल घालून काम सोडला अर्धवट, रस्तो तडीक लावचो लोकांची मागणी। आनी मान्सूनान धरलो वर्साचो नेट। 24 वरां गोंयभर वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस। घरादारांचेर पडली झाडां, मार्केटांनी बाजाराक बसतल्यांचे हाल। वेधशाळा म्हणटात 3 दीस पावस असोच। खबरो विस्तारान। वास्को ल्हान चलयेचेर जाल्ले बलात्काराचे केशीन निमणे मुखेल दुबाविताचो फोटो सीबीआयन प्रसिद्ध केला। सीबीआयन मुखेल आरोपीचो डिजिटल फोटो मिडियाक दिलो। या केशीन 2 मुखेल दुबावित आरोपी आसात। तातूंतलो एकलो उत्तर प्रदेशातलो आणि दुसरो कर्नाटकातलो अशे सीबीआयची सुत्रां सांगतात। आरोपीचे टोपण नाव मॉन्टी म्हूण सीबीआय सांगता। त्या दुबाविताविशीं महत्वाची माहिती दितल्याक 1 लाखाचे इनाम सीबीआयन जाहीर केला। वास्को ल्हान चलयेचेर जाल्ल्या बलात्काराचे केशीन सीबीआयन मुखेल दुबाविताचो डिजिटल फोटो प्रसिद्ध केला। पीडित चलयेन आनी स्कुलांतल्या शिक्षकांनी आरोपीचे वर्णन केल्ल्या प्रमाण मुंबईच्या एका तज्ञान हो डिजिटल फोटो तयार केला अशें सीबीआयच्या अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले। ह्या प्रकरणात 2 दुबावितांक सीबीआय सोदता अशें सीबीआयच्या वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले। पूण आरोपी सोदूंक सीबीआयक लोकांचो हातभार जाय। आरोपीचे टोपण नाव मॉन्टी आनी तो गिटार घेवन ह्या वाठारांत यो वच करतालो हें सीबीआयकूय कळ्ळां। तशेंच ताचे बरोबर आनीक एकलो आसतालो। मुखेल दुबावीत कर्नाटकातलो आनी दुसरो उत्तर प्रदेशातलो अशें सीबीआय सांगता। ही गजाल घडली त्या दिसा आरोपीचे केस लांब आशिल्ले। ताचे केस पिंगशे रंगाचे म्हणपाचे प्रकरणाची चौकशी करपी सीबीआय अधिकाऱ्यान सांगले। पूण एक वेळ ताणें आपलो भेस आनी वळख आतां बदलला आसुये। डिजिटल फोटो आनी आरोपीची वळख एकामेकांकडेन जुळटा अशें आरोपीक पळोवपी शिक्षक सांगतात। आरोपी विशीं कसली म्हत्वाची माहिती आसल्यार सीबीआयक कळोवचे असो उलो सीबीआयन लोकांक मारला। ते खातीर सीबीआयन संपर्क नंबर दिल्यात। ते अशे 2459971 आनी 2459972। मोबायल नंबर 8805449997 आनी 9403686699। People should not be afraid. Most persons who are educated and who are knowing that justice for this child is very important, they should come forward and help this small child of mine. आरोपी विशीं माहिती दितल्यांचे नाव गुप्त दवरतले आनी नेमकी माहिती दितल्याक 1 लाख रुपयाचे इनाम मेळटले। आरोपी विशीं कसलीय माहिती आसल्यार लोकांनी ती सीबीआयक दिवची असो उलो पीडित चलयेच्या बापायन मारला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार, दिशांत परब आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। निमणे मान्सूनान नेट धरलो। फाटल्या 24 वरांसावन घोग्यांनी पावस पडपाक लागला। मात पावसा बरोबर नेटान वारे मारिल्ल्यान कितल्याशाच वाठारांनी झाडां पडल्यात। ताका लागून घरादारांचे बरेच लुकसाण जाला। पणजे म्हापशा बाजारांनी पावसाक लागून भाजीवाल्यांचे बरेच हाल जाले। फुडल्या 3 दिसांत दाट पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आता मेरेन वट्ट 15 इंच पावस पडला। बिरेस्तारा दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे आनी म्हापशा बाजारांत उदक भरले। पणजे बाजारांत भाजी आनी फळवाल्यांक अक्षरशः सत्री घेवन बसचे पडले। मार्केटाचे पागेर जागेर घालता म्हूण महापालिकेचे अधिकारी उलयतात, मात हालचाल कांयच जायना। प्लांट काढला हेजो 15 दीस वयतले सांगला, आनीक कितें उलयतले आमी? आनीक करूं ना कोत्तले न्हू, करिना म्हणून सगळो तेम सांगता आमी। आनीक कितें उलयतले? पूरा ऊपर से भी गिरता है, माल खराब होता है। ये निकालो, खाली डिस्प्ले पे ध्यान देता है, ये ध्यान ही नहीं देता है।
काम बराबर नहीं हो रहा है गटर का। उससे पहले किया था, अभी 4 दिन पहले इधर किया था काम, लेकिन फिर भी पानी नहीं जा रहा है बराबर। हम लोग को इधर बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी नहीं जा रहा है। थोड़ा देख करो, म्युन्सिपालिटी में अभी कंप्लेंट करना पड़ेगा। वर्षाच्या वर्षा येत जातं, वर्षाचं सांगपाचें म्हणजे कितें हांगा उदीक हे भरतात, गटार साफ केला पूण उदीक केन्ना वचना, उदीक मातशें हांगा ब्लॉकेज उरता इतकेंच। आनी सांगपाचें म्हणजे असो पावस पडटा उदीक आमची ही दशा म्हापशान हीच दशा आतां। करपाचें बाबा तूं आतां सांग आमकां कशें कितें। आतां त्या 5-5 हजारांचो आमी एफर्ट घेता आनी तो आतां कसो घालूं, आतां हो पुसता आमी आतां धापून ठेयला आतां हांगा। तेंचे तांदूळ सगळे भिजले फुगले तांदूळ तेंचे पळय ती रडटात कशी बावली। आता ताळगावचे हे रस्ते पळयात। ताळगावच्या आमदाराच्या घरासावन काय अंतराचेर हो रस्तो। रस्त्यावेले गटाराचे धापणे वयर आयला। ह्या रस्त्यावेल्यान शाळेची भुरगीं यो वच करतात। गटाराचे धापणे जाग्यार घालचे म्हूण लोक मागतात। कारमोणा बुधवारा सकाळी चीज पडली। ते रुखा बरोबर 2 माडय पडले। फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून झाड कापून जाग्यार घाले। काणकोणा खोतीगांव उटंगाराचो पावस पडलो। वादळी वारे मारिल्ल्यान कितलीशीच झाडां पडली। वारो वाटो वर्सां वच येता पूण आमकां लॉस वर्सां वच जाता। आमी कोणाक गव्हर्मेंटान पळयलां आसलेलें, आमी स्वता हाडून नळ घालताले आनी आतां चड येयलो न्हू तो, आतां एकदम चड येयलो आनी हेजे मुखार आमी असो येयलो जाल्यार येदो पावस आमी कशें करून काडटली आतां। एकच बरोबर साम झपाट्याने पावस आनी वारो साम एकदम जोरान येयलो। जोरान येयले साम सगळे हल्ले हा, जमीन बी सामकी हल्ल्या सारकी जाली आनी एक साम झपाटो येयलो, एक सायडीचो असो गेलो तो सामको ऊस आनी केळी आनी ते कितें आसा पपया बिपया सगळे सामके आपटून सामके जमनी मारले आनी झाडे बी मोठी झाड सामकी आपटून दवरली सामकी। इतलो झपाट्यान साम वारो येयलो, इतलो वार येयलो सामके सत्री बित्री सगळे भुरग्यांले उडोवन गेले आनी धांवन आयले घराक। एकटो आमचो भाव धांवत येयलो आनी घरा थंय पावलो तितलो, तेजे फाटल्यान 2-2.5 मिटराची तितल्या एक झाड पडलें आनी नळी पडली। तेजी लायटीची वायर आमगे घरा वयल्यान दुसऱ्या हितून गेल्ली कनेक्शन, तेंय तुटून पडलें। फाटल्या 24 वरांत गोंयान पावस कसो पडला ते पळयात। वाळपय 7 सेंटीमीटर, काणकोण 7 सेंटीमीटर, साखळे 5 सेंटीमीटर, पेडण्यां 4 सेंटीमीटर, पोन्ने गोंय मडगांव केपें 4 सेंटीमीटर, पणजे 3 सेंटीमीटर, म्हापशें 2 सेंटीमीटर, दाबोळे फोंड्यां 2 सेंटीमीटर, मुरगांव 1 सेंटीमीटर। We are getting the rainfall which is improving slowly. Actually, initially this monsoon was started in a weak phase condition. Now it is improving slowly. And today also in all over Goa there was moderate to rather heavy rain. And at Kankona heavy rain was recorded today. So slowly this monsoon is improving. And during next 24 hours also there will be moderate to rather heavy rains with some isolated heavy in some areas. फुडले 3 दीस गोंयान घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। पावसा बरोबर नेटान वारे मारपाची शक्यताय आसा। वराक 45 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारतले। फुडली 24 वरां नुस्तेकारांनी दर्यान वचचे न्ही म्हूण वेधशाळा सांगता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रमोद मुथालिकाच्या संभावीत गोंय भेटीक गोंयच्या नामनेच्या व्यक्तींनी विरोध केला। चडशा जाणांनी मुथालिकाक भडकाऊ भाषणां दिवपी आनी समाजान वाद तयार करपी मास्टरमाइंड म्हणला। सुबोध केरकरान तर मुथालिकाक जेलीन उडोवचो जाल्यार दामोदर मावजो म्हणटा मुथालिक गोंयान हैदोस घालूंक शकता। रमेश गावस आनी सोमूराव म्हणटा भारतान खंय यो वच करपाचो नागरिकांक अधिकार, पण प्रमोद मुथालिका सारखी तत्वां गोंयान परवडची नात। फोंड्या जावपी अखिल भारतीय हिंदू परिशदेक 1 दीस उरला। पुणे परिशदेक श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिक येतलो वा ना हाचेर नेमकी म्हायती मेळना। आयोजकांनी श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाची गोंय भेट सामकी सिक्रेट दवरल्या। आतां गोंयकार ताका गोंयान येवपाक दितले वा ताचेर बंदी घालतले हें पळोवचें पडटलें। पर्यावरण मोगी रमेश गावस म्हणटा खंयच्या भारतीयाक देशाच्या खंयच्या भागान वचपाचो अधिकार लोकशायेन दिला, पण मुतालिक हो विचित्र मनीस। ताणें हाचे पयलीं धर्मीक वातावरण पेड्ड्यार केल्ल्याचे आनी भडकाऊ भाशणां दिल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात। ताका लागून मुतालिकाक गोंया पसून पयस दवरल्यार बरो। आमच्या भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत जर पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक भारतीयाक ह्या देशांत खंयसरूय फिरपाक संचार करपाक पूर्ण मोकळीक आसा। अनुकूल अशें सरकारी येता अशें म्हणून कोणाकय डोके फिरू मनीस आसतात ना, तकली फिरू मनीस आसतात, ताका तितून बळ मेळटा। प्रमोद मुतालिक अशा प्रकारचोच मनुश्य जेणी
जर गोंयांत प्रवेश केलो आनी नाका जरी भाशणां केली जायत जाल्यार ह्या मुख्यमंत्र्यांनी होम मिनिस्टर म्हणून ताबडतोब ताका गोंयच्या सीमेच्या भायर घालून वचपाचो. सोमू राव म्हणटा मुतालिकाक गोंयांत येवपाक दिल्यार ताणें आपले शिमेन रावचें, कायदो आनी नेमांचें पालन करचें. गोंयकारांक मुतालिकाची विचारसरणी मान्य नाशिल्ल्यान ताका गोंयांत व्हडलोसो वाव ना. भारतीय घटनेच्या चौकटींत रावन कायदो हातान घेवपाची भाशा करप ना. ते कायदो तलवारी बिलवारी अशें घेतिल्ले हातान घेवचे अशें ताणें म्हणिल्लें अशें म्हणून आयकल्लें हांवें. तसली भाशा ताणें हांगा उलोवपाक जायना. नामनेचो लेखक दामोदर मावजोक जाल्यार प्रमोद मुतालीक गोंयांत आयिल्लोच नाका. मुतालिकाक गोंयांत पांय दवरपाक दिल्यार तो हैदोस घालतलो अशें मावजो म्हणटा. म्हाका दिसता इन द वेक ऑफ मोदीस इमर्जन्सी एज प्रायम मिनिस्टर ताजे गैरफायदो घेवन हे लोक जे आसा आपली तकली वयर काडपाक सोदतात. तांकां आतांच चिड्डून दवरपाची गरज आसा. म्हाका दिसना मुतालिकाक गोंयांत येवपाक परमिशन दिवची म्हणून. प्रमोद मुतालिकाचो खरो जागो कादयेन गोंयांत न्ही अशी खर प्रतिक्रिया कलाकार सुबोध केरकारान दिल्या. I think his speeches are absolutely hate speeches. He is talking about every Hindu should have swords. If Mutalik is is hosted in Goa, it's a very bad day for Goa. It's a very sad thing for Goa. I think he deserves to be in the jail. Bureau Report, Prudent. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.